कितें रिसंटली आमी खुबशी अशी केसीस आयकलेली आसा जे स्ट्रे डॉग्स आसा हेंच्यांनी एटॅक केल्लेले आसा आनी हे चडान चड आसा ते आमचे बिचांचेर जावपाक लागलेले आसा. हालींच आमी पळयलेले आसा जे तेंचे पॉप्युलेशन वाडत आसा स्ट्रे डॉगाचे आनी हेज्या लागून कन्सर्न आसा. फाटल्या गेल्या वर्सा आमचे वास्को म्हामोळ्यान एका धाकट्याशा चेडवाचेर कितलेशे कुत्र्यांनी अटॅक केल्लो तेजो व्हडलो आनी मेन म्हणटा ते म्हाज्या कॉन्स्टिट्युन्सीन मुर्मागोवा जे सड्या बागाचेर जी गार्बेज डंप आसा हे डंपाक लागून जर स्ट्रे डॉगाचे जे पॉप्युलेशन वाडलेले आसा पळय थंयसर तुमी 100 आनी वांगडाच 100 स्ट्रे डॉग अटॅक करपाक लागून आमच्या लोकांचेर येत आसता. ते रेस्टॉरंटा शेकाचेर तांकां खाण घालतात आनी तांकां दिसता ते आपले घर कशें आनी जो ट्युरिस्ट थंयच्यान पास जाता ताका ते चावोंक वयतात. हे पयलीं कशें प्रिवेंट करपाचें तेचेर अंडरस्टँड मागता आमच्या मंत्र्या कडेन कितें अशें कितें तरी प्रोविजन करपाक जाय आनी हे स्ट्रे डॉग्स आहा ते आमी ट्युरिस्टा कडल्यान प्रिवेंट करपाक जाय. आनी स्टरिलायझेशन हें एनफोर्स करपाक जाय. 150 पंचायतींनी एनिमल बर्थ कंट्रोल आनी म्युनिसिपालिटीनी एनिमल बर्थ कंट्रोल इम्प्लिमेंट करूंक ना. आतां ते कशें करतले? तांचे कडेन खंयचो पयसो आहा? स्पिकर सर, हें आमी हावजान कित्याक हाडला? कित्याक पंचायत आनी म्युनिसिपालिटी लेवलाचेर हें सोल्युशन मेळना म्हणून आमी हावजान हाडला. तुमी म्हणलां कितें NGO रेजिस्ट्रेशन करतलो जाल्यार ताका 3 वर्सां कंप्लीट जाय. कित्या खातीर जाय? नवी भुरगीं जर कोण आयलीं आनी तांकां दिसलें की कुत्र्याक आमी राखतलीं तर तांकां 3 वर्सां क्वॉलिफिकेशन ना म्हणून ती भायर पडटा. वाय शूड? But one suggestion I have got, if you can demarcate some spaces for feeding, कित्याक थोडे लोकांक उमेद आहा, they have no children sometimes, so they adopt a dog, so they want to come and feed dogs. So some designated space for feeding. एक पॉलिसी डिसायड करता, तुमकांय दाखयता, तुमची सजेशन्स जी आसा पळय ती ऑन पेपर घेता आनी फुडल्या मॅक्झिमम टू मॅक्झिमम एक आमकां 2 ते 3 म्हयन्या भितर आमी एक पॉलिसी डिसिजन घेवन ती डिक्लेअर करता. म्हणजे जशें आमी स्टे कॅटलच्या बद्दल पॉलिसी डिसिजन घेवन ताका हें करता पळय न्हू त्याच धर्तीचेर पण तुमकां सगळ्यांक कॉन्फिडन्सान घेवन करता.